हे राव स्क्रोल करू नाका आनी हो व्हिडिओ खरें न्यूज गोंयकार जाल्यार लास्ट देखून ऐक. आज 2 दीस जाले जायते व्हिडिओ व्हायरल जाताय आनी ते म्हणल्यार सरकारान हे घांट्या सुवात दिवपाक गेले ताचेर थोडे म्हणटा डिसिजन रॉंग आसा, थोडे म्हणटा डिसिजन रायट आसा. पूण माय पॉयंट ऑफ व्यू हे डिसिजन ह्या टायमार गेले तें सारकें आसा, कित्याक सगळे त्रासां पडलो हे ते घांटी जावं ना कोणू जावं. पूण आय एग्री विथ CM. पूण ओके तेमगे डिसिजन तेणें बरें घेयलें. पूण म्हाका हे सरकाराक विचारपा जाय, जे आमचे तारवटी भाव आसाय थोडेशे आतां गोंया ते कितलो तेंप जालो बेकार आसाय. 5 म्हयने जाले, कोण 6 म्हयने जाले. ते बोटीचे सिट्युएशना लागून ते चोडो मेळोंक ना. सो तेंच पासत कितें स्टेप घेयला. सो तेंकाय पयशांची गरज आसा, तेमकाय फॅमिली आहा, तेमकाय पोट आहा. आनी दुसरें म्हणल्यार हे जे आडकोन उरला ते तारवटी ते आज ना फाल्यां गोंया येतलेच आनी थोड्या म्हयन्यान तेंकाय पयशां गरज जातली. सो तेमचे पासत केसो स्कीम काडल्या, हो प्रोसेस चलता हे म्हाका कळपा जाय. कित्याक आमगे मेंटेलिटी व सरकाराची मेंटेलिटी अशी आसा, सगळे तारवटी ग्रेस म्हणून तेंका पयशे आहाय म्हणून. पूण हांव सांगो सोदिता सगळ्यां कडेन पयशे नाय. जे थोडे बरे पोस्टार आहाय तेंकडे पयशे आसताय, पूण टर्बुसान तेम ते पयशे इन्वेस्ट केलो आसताय. लोन काडून कितें प्रॉपर्टी गेलो जाता, घर काडलो जाता, गाडी गेलो जाता, तेंगे EMI वयता मंथली. आनी थोडे भुरगे लो पोस्टार काम कोत्ताय, ते 40,000 50,000 मंथली जोडटाय. आनी जोरी तर 8 लाख देखून जोड जाल्या कॉन्ट्रॅक्टाकू फॅमिली आहलो मनशाक 4 लाख वा 5 लाख एक वर्सा दिसपेज आसा. आतां वेकेशन आयले म्हणून 3 म्हयने 4 म्हयने हे 2-3 लाख ते वेकेशना मोडटाय. आनी 8 लाख वयल्यान झिरो जाता लास्टाक. सो हे टायमा सरकारान एक स्टेप घेवपाचें. हे सीफेररांक कसलो तरी हेल्प करपाचो. कित्याक आयज हे सीफेरर जे भायल्या गांवांत आसाय ते फाल्यां हिंग येयले म्हणटकूच आनी चड केओस जातलो. कित्याक जेन्ना पयशे नाय म्हणटकूच मनशाचे बॅड टायम येता. तेका लागून सरकारान कितें तरी उपाय घेवन तेमकां लोन तरी दिवचो विथ नो इंट्रस्ट. ऑफकोर्स ते एक पाट कामां लागल म्हणटकूच तो तेम फारीक करपाचो. आनी दुसरें म्हणल्यार जोरी तर हे स्टेप आज सरकार घेवपाक कोण ना जाल्यार कोरोना व्हायरसावन दुसरें व्हायरस भितर सरतलें. आनी तें म्हणल्यार पयशे ना व्हायरस. आनी हे पयशे ना व्हायरस म्हणटा तें चड डेंजर. हे कोरोना व्हायरसावन चड डेंजर. कोरोना व्हायरस म्हणटा तें लांग्सां मागीर इफेक्ट करता. आनी हे पयशे ना व्हायरस म्हणटा तें सोमतें हिंगा तकले. आनी हे तकले इफेक्ट केल्यार हे सरकाराक इतलें करप्शन हे कोताय तें हेंचे पयलीं चाबूक पडटलें. सो हें जायना जावपा. तुमी हे तारवट्या आदार करचो. आनी दुसरें म्हणल्यार हे थोडे आदले मंत्री आसाय, एक्स मिनिस्टर हो आतां प्रेझेंट देखून रुलींग पार्टीन आसा तेमी इतलो पयस करून दवरलो आहा
ते 500,000 देऊन क्रूड आसतले कडेन एक 10% वर काडे आनी हे टायमा हे टॅक्सीवाले कोण रिक्षा चलयताय कोण मोटरसायकलो हय तारवटी तांकां आदार कराय ह्या टायमार थोडी पातकां तरी तुमगे भोगसतली आनी हो टायम सारको गरजेचो सगळ्यांकूच जेन्ना हे लॉकडावन तर ओपन जायत जाल्यार हे घांटी आहाय ते आपल्यागे शटर ओपन करतले आनी ह्यो बिस्कूट ह्यो कोण कितें वस्तू आहाय त्यो कितें इंकू लागतले कोण आपोल इंकतले कोण सोतरां इंकतले पूण हे तारवटी इंक फसतले कित्याक ही क्रुजींग इंडस्ट्री इतली हीट जालो बॅडली हीट आनी 5 ते 6 म्हयने मिनिमम ही स्टार्ट जावपाना हुंची कंपनी आनी 5 ते 6 म्हयन्या उपरांत घोडी जाली जाल्यार हे इतले तारवटी एक पाटेन बोटीर वचपानाय ह्या बोट्यो स्लोली बाय पॅसेंजर डिमांड त्यो स्टार्ट जातल्यो एक पाटेन सगल्यो बोटी स्टार्ट जावपानाय म्हणजे एक वर्स पासून तारवटी भाव आमगेले बेकार वरोंक शकते सो आतां चड गरज ह्या पयशांची तुमी ताका मातशें आनी निमणे म्हळ्यार हांव हेजे कोण व्हिडिओ काडटाय तांकां सांगूंक सोदतां हेजे व्हायरल जाता ते व्हिडिओ हाचेर ताचेर व्हिडिओ काडनाकाय प्लीज हो टायम तेणें कितें म्हणलें आनी तेणें तेक ताशिलो तेणें तेक ताशिलो तेक ताशिलो तेणें तेक ताशिलो हे व्हिडिओ काडपाक टायम आसा हो क्रुशियल टायम हेचो व्हिडिओ काडनाय तुमच्या लागीं कितें सजेशन आसल्यार हो कसलो पॉयंट जो सरकारा तुमच्यान दिवपा जाता हाचेर व्हिडिओ काडात आनी ही मुगे 2 उतरां तुमकां मोती समजोवपा येतली म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा आनी मुजेर आनी कॉमेंट मानाकाय नाजाल्यार म्हाका आनी एक व्हिडिओ काडूंक पडटलो प्लीज